वर्साचो सादो काल 18वो आयतार। सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप। अध्याय 16 ओवी 2 ते 4 आनी 12 ते 15। इस्रायलाच्या पुता धुवांची सगळी उरपोस मोजेसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणूंक लागली। ताणें म्हणलें, इजिप्ताच्या देशांत सर्वेस्पराच्या हातान कित्याक तुमी आमकां मरूंक दिवंक नात? थंय मांसान भरलेल्या आयदनाशी बसून आमी पोटभर उंडे खातेल्या। हे सगळे उरपुजीक भुकीन मारूंक तुमी आमकां ह्या ओरोण्यांत हाडल्यात। तेन्ना सर्वेस्परान मोजेसाक म्हणलें, स्वर्गार्थान पावसा भशेन हांव तुमकां उंडे धाडटलों। दर दिसा आपणाचो दिसपाटो गिरास एकठांय करूंक लोक भायर सरतलो। तुमी म्हजी समूत सांबाळटात की ना तें पळोवंक हे भाशेन हांव तुमची परिक्षा करूंक सोदतां। आनी सर्वेस्परान मोजेसाक म्हणलें, इस्रायलाच्या पुता धुवांचे शीण हांवें आयकल्यात। तांकां अशें सांग, 2 सांजेच्या वेळा मदें तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां पोटभर उंडे खावंक मेळटले। तेन्ना हांव तुमचो सर्वेस्पर देव म्हूण तुमकां कळोवन येतलें। आनी अशें घडलें, सांजे लोवे उडून आयले आनी सगळ्या पेण्याचें मैदान भरलें। सकाळीं सगळ्या पेण्या भोंवतणी दंव पडलो। दंव उबून वेतच अरोण्यांतले सगळे जमनीर कवलां भाशेन सिकलोल्या दोवाच्या बर्फा इतलें बारीक कितेंशें दिश्टी पडलें। तें पळोवन इस्रायलाच्या पुता धुवांनी म्हणलें, मान्ना म्हणजे हें कितें? तें कितें तें तांकां खबर नासली। मोजेसान म्हणलें, हें तुमकां सर्वेस्पर खावंक दिता तो उंडो। देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार। जबाब, सर्वेस्परान आपले पुर्जेक सुरगीचो उंडो दिलो। भाग्यून पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिठीवेले वाचप। म्हणटोच आतां हांव तुमकां सांगता आनी सोमयाच्या एकवटान असो तुमकां उलो मारता, ह्या फुडें आनीक विदेशा परी जेवं नाकात। तांचें मन पोलके, तांच्या गिन्यानाचेर काळोख पडलेलो आसा। आपली काळजां तांणी निबर केल्यात देखून तांकां स्वताची वळख ना। आनी ह्या पासत देवाच्या जिवितान तांकां वांटो ना। वायट कर्तुबांची सगळी लोस आनी खंत सोडून कामसारे जिवितान ती बुडल्यात आनी सगळ्या जिन्साची पोजडी कर्तुबा करीत आसात। क्रिस्ता विशीं असली शिकवण तुमी घेवंक ना? आनी देवाच्या सारक्याची रचलेली, ताका मानता तसल्या जिविताची आनी पवित्रतायेन चलपी नवी मनशां जायात। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। सुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। अध्याय 6 ओळी 24 ते 35। जेजू थंय नासलो आनी ताचे शिसूय थंय नासले म्हूण ताणें देखले तेन्ना तो लोक व्हड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक काफारनाहूम आयलो। तो तांकां थोडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी ताका म्हटलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हटलें, हांव तुमकां सत सांगता, तुमी खुणा देखल्यो म्हूण न्हय, बगर उंडे खावन दादोशी जाल्यात देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात।
खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असले खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण देवा बापान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हटलें, देवाक जाय तसली कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हटलें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात, हेच तें देवाक जाय तें काम. तांणी ताका म्हटलें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरच्या कसली खुणां करून आमकां दाखयशी? तुज्यान कितें करूंक जायत? आमच्या पुर्वजांनी अरण्यान माना केलो, ताणें तांकां सुरगीचो उंडो खावंक दिलो, अशें बरयलोलें आसा. जेजून तांकां म्हटलें, हांव तुमकां सत सांगता, मोजेसान तुमकां सुरगीचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो सुरगीचो उंडो दिता तो म्हजो बाप, कित्याक जो सर्गार थावन देंवता आनी संवसारांत जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी ताका म्हटलें, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून तांकां म्हटलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका भूक लागची ना, आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका केदीच तान लागची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता.